शिवोलचे एके बायलेचे नाव आणि अब्रू सोशल मीडियाचेर घाण केली म्हणून वादग्रस्त एक्टिव्हिस्ट आयरिश रॉड्रिग्जाचेर बगलाट शिकला। पीडित बायलेन कंप्लेन केल्या उपरांत हणजूण पुलिसांनी आयरिसा आड राती उसरा एफआयआर केलो। ते पळोवन आयरिसान हणजूण पुलिसांकडे ती बायल, तिचो घोव आणि एका अनोळखी व्यक्ती आड आपल्या ऑफिसान येवन आपल्याचेर हल्लो केलो म्हणून काउंटर कंप्लेन केल्या। अजून मेरेन आयरिस पुलिसांच्या हाताक लागिल्लो ना। पीडित बायलेन वादग्रस्त एक्टिव्हिस्ट आयरिशा आड घाल्ले कंपनीचेर पुलिसांनी राती एफआयआर केलो। काल इव्हनिंग एक महिलेन हांगाच्या शिवोलीच्या आमच्या पुलिसांनी एक कंप्लेंट दिली अगेन्स्ट आयरिश रॉड्रिगीज रिगार्डिंग पासिंग डिफेमेटरी रिमार्क्स ऑन द सोशल मीडिया आणि अपलोडिंग हर फोटोग्राफ्स। आणि या संदर्भात आम्ही केस रजिस्टर केल्या अंडर सेक्शन 354 509 आणि 500 इन्व्हेस्टिगेशन चालू सध्या आम्ही एव्हिडन्स कलेक्ट करतो। आपले एका राजकारण्याकडेन अनैतिक संबंध आसात असल्या आशयाचे पोस्ट सोशल मीडियाचेर आयरिशान व्हायरल केले म्हूण ते बायलेची कंप्लेन। ते बायलेन घोवाक घेवन सोमारा आयरिशाच्या ऑफिसात वचून आयरिशाक जाब विचारली आणि शाईन ताचे तोंड काळे केले। उपरांत अब्रू लुकसाणीक लागून आयरिशा आड पुलीस कंप्लेन केली। फाटल्यान कोण कोण आहा ते सगळे जाणां धरूंक जाय, कित्याक म्हाजो एकट्याचो प्रश्न येना, फाल्यां आनी कोणाक धरून ते आनी कोणाची नांवां घाण करतले। इतलेंच, हांव ताका पर्सनली वळखा देखून ना त्या मिनिस्टराक, पर्सनली खंयच्या वळखा देखून ना सारकें ताका, फक्त तो मिनिस्टर म्हणून जाणा। खूब लज जाल्या म्हाजी, हांव नदरेन नदर घालून उलोवंक शकना, इतलें म्हाका लज जाल्ली आसा आनी कितेंच ना। फक्त तो फोटो घातला आनी हांव तेजे कडेन कितें फिशरी डिमांड करता, फिशरी डिमांड करपाक म्हाजी एज्युकेशनूच एसएससी ना। तेच दिसा तो फोटो व्हायरल जाला, फेसबुका वयलो फोटो काडला तेंच्यांनी, 4-5 वर्सां पयलींचो फोटो काडून तेंच्यांनी तो घातला। म्हाजें म्हणणें एक्शन घेवंक जाय, कित्याक हितून कोणाचो तरी फायदो आसा म्हणून मिनिस्टराचें आनी म्हाजें नांव जोडून तेंच्यांनी नांव घाण केलां। म्हाका मिनिस्टराचें लागना, म्हाका म्हाजें नांव, म्हाजे फॅमिलीचें नांव लागता मेन। म्हाका तुमचें कितें पॉलिटिक्स आहा तें तुमी पळोवन घेया, म्हाका पॉलिटिक्सान घाली नाका, कित्याक आमी सादारण मनशां, इतलेंच सांगपाक जाय आनी काय। हणजूण पुलिसांनी एफआयआर केला। पुलीस रायबंदरा वचून आयले। आयरिश तांच्या हाताक लागलो ना, मात स्वता पुलीस स्टेशनात वचनासतना ताणें ती बायल आनी तिच्या घोवा आड आपल्याचेर ऑफिसात येवन हल्लो केलो, धमकी दिली म्हूण काउंटर कंप्लेन केल्या। आयरिशाच्या कागाळी प्रमाण पीडित बायल आनी तिचो घोव दोगांक घेवन आपल्या ऑफिसात घुसली, आपल्याक धमकी दिली। मंत्री पालयेकारान अधिकाराचो दुरुपेग केला। पुलिसांनी पालयेकारा सयत विजय सरदेसाय आणि दुर्गादास कामतीच्या फोन डिटेल्सांची चौकशी करची। पीडित बायलेन केल्ली कंप्लेन पुराय तरेन ट्विस्ट केल्या। इतले मजगती बायलांचेर अत्याचार जाता म्हूण इशू करून एक NGO पुलिसां मेरेन पावली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि श्याम सुंदर फट्टे। SIT मायन्सान पाळये वागूस डम सायटीचो नव्यान सर्वे सुरू केला। ह्या डम सायटीर नेमको कितलो मायनिंग ओर हँडल जाला ताचो SIT तपास करता। ही सायट आयर्न ओर ट्रेडर फिलिप जॅकॉब वापरतालो। ह्या सायटी वेल्यान सुमार 60 लाख मेट्रिक टन मीन हँडल जाला आसतले म्हूण SITक दुबाव। मायन्स खात्याचे अधिकाऱ्यांक बरोबर घेवन SIT मायन्साचे टिमीन मंगळारा मेन मायनिंग केशीत पाळये वागूस डम सायटीचो नव्यान सर्वे सुरू केलो। ह्या सायटी वेल्यान नेमके कितले मीन हँडल केला तें सोदप चल्लां। ही सायट आयर्न ओर ट्रेडर फिलिप जॅकॉब पळयतालो। ह्या सायटी वेल्यान 2006 ते 2012 मजगती जॅकॉबान बाकीचे मिनेरांक हाताक धरून सुमार 60 लाख मेट्रिक टन म्हणल्यार हजारभर कोटींचे मीन चोरया विकला आसतले असो SITक दुबाव। फिलिप जॅकॉबाच्या खात्यांतल्यान 400 कोटींची ट्रान्झॅक्शन जाल्यात म्हूण SITक दिसला। इन्स्पेक्शना वेळार SITक वागूस मिनाचो मोठो स्टॉक दिसला। इन्स्पेक्शन फुडले 2-3 दीस चालूच आसतले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। पणजे पुलिसांनी मंगळारा गाडयो चोरपी टोळी धरली। 3 अल्पवयीन भुरग्यांक गाडया सयत धरल्या। तांचे कडल्यान 5 टू व्हीलर आनी 1 नॅनो मोटार जप्त केल्या। 3 जाणांक राती तालिगांव धरले। 3 आपणा घरान व्हेल्यात। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।